लुझोफोनियांत आतां मेरेन गोंय भारताचे टिमींनी 26 भांगरां 19 रुपया आनी 16 कांशा पदकां जोडल्यांत. आयतारा तायकांदोत 1 भांगरा आनी 1 रुपया पदक जोडलें. ब्रॉन्झ मेडला खातीर जाल्ल्या बीच व्हॉलीबॉल मॅचींत श्रीलंकेन भारताक मारून कांशा पदक व्हेलें. बास्केटबॉल सेमीफायनलींत गोंय भारताच्या चल्यांनी केप वर्देक मारले. फायनल आंगोला बरोबर जातली. जाल्यार फुटबॉल सेमीफायनलींत भारतान माकावाक हरयलें आनी फायनलींत पावलो. बीच व्हॉलीबॉलांत मात भारताक एकूय पदक ना. तो नीले रंग की पोशाक भारतीय उम्मीद के साथ, जबकि अंगोलियन क्लोडिया रोसलेना लाल रंग की पोशाक में. पहला राउंड और लगातार कोशिशें, हालांकि जिस तरीके से भारतीय पूर्वा दीक्षित उम्मीद कर रहे थे, इशारा जिस तरीके से उन्होंने किया, लगा कि उनके पक्ष में अंक जाएगा. 2-0 की बढ़त है पूर्वा दीक्षित के पास में. Grams category is competing with only 3 other fighters, and brilliant connection down to the head. Crowd ecstatic. Takes 3 valuable points. She'd gone her 2 points in the first round. Oh, that's another spin kick. मजबूत तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन किया और अपने पक्ष में किया. पहला स्वर्ण पदक पूर्वा दीक्षित. अंतर्राष्ट्रीय खेल का बहुत अच्छा अनुभव. कॉमनवेल्थ गेम की स्वर्ण पदक विजेता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, नेशनल चैंपियन है पूर्वा दीक्षित. Point to Sri Lanka. Sri Lanka win, India no. Point to Goa. (21-10) and the set in favor of Sri Lanka. That is Asanka Ekanaka and Pubudu Pradeep at 21-10, and the bronze medal goes to the winners of this match, that is Sri Lanka 1. And the foul from Chu Kai Wang. So, well, let's see if you can get Brandon Fernandez. Take another look at that foul. Is formed by Macau, China. Will Fernandez take it in? Yes! It's gone in! And it is India who've taken the lead with Brandon Fernandez. In the 17th minute of play. Take a look at that, this direct one indeed. प्रजासत्ताक दिसाचो राजपथावेलो सुवाळो दोळे दिपकावपी आसता. भारताची संरक्षण तांक आनी वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृती आनी अस्मितायेची झलक हो सुवाळो दाखयता. पळयात 65व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या दिल्लींतल्या सुवाळ्यांची कांय खिणचित्रां.
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.